Speaker sir, I stand to oppose the demands 13, 19, 31 and support my cut motion. Speaker sir, एक कविता मुटमुडलो आहे, सो ती कवितान चालू करता, बट ही कविते वयल्यान गोंयचे दोन मेजर इश्यू कवर जाता. करून टाकली ढयना तुम्ही गोव्याच्या वाटुकेची, करून टाकली ढयना तुम्ही गोव्याच्या वाटुकेची, दया येता बघून परिस्थिती रस्त्यावर मोडून पडलेल्या कदंबाची. आमच्या टॅक्सीकार भावांक तुम्ही रस्त्यार हाडले, आमच्या टॅक्सीकार भावांक तुम्ही रस्त्यार हाडले, हे करताना तुम्ही मनीसपण सामकेच रे विसरले. स्पीकर सर, एक कवितेंतल्यान आज हांव डिमांड नंबर 19 पयलो उलयतलो, इंडस्ट्रीज. स्पीकर सर, ओडो हांव सांगिल्ले ते भाशेन जेन्ना आमगेले IPB कसलेय प्रोपोजल मांडटा तेन्ना आमकां दाखयत सारकें रोजी पिक्चर, पूण जेन्ना फायनली एक्चुअल कितें जाता तें ओडो आम उडयले. जॉब्स आमकां दाखयल्ले 24,300 जॉब्स दितो म्हूण, पूण एक्चुअली दिले जॉब्स 2,505. सो प्रोपोज एम्प्लॉयमेंट वर्सीस एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हे IPB गेले मेन फंडा जावन आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आज जरी जरी तुम चोयलें जाल्यार म्हाका एक आन्सर जायो स्पेसिफीक फ्रॉम द मिनिस्टर. स्पीकर सर, land given to the IPB is almost around, through IPB is almost around 25 lakh square meters for these IPB projects. So far, have you done any environmental impact assessment before giving these permissions to IPB projects? For all these projects, have you done it? Second thing is, what will be the exact criteria of the exit policy? Speaker sir, exit policy ची criteria किती आसतली, how exit policy will be implemented, and how the plots will be allotted to the new units, and who will bear these liabilities. Speaker sir, हेजी म्हाका स्पेसिफीक डिमांडांतल्यान दिवपाचें. स्पीकर सर, आनी एक स्पेसिफीक विचारपाक सोदता. स्पीकर सर, whether IDC has constituted any advisory committee in pursuance of section 14F of the Goa Industrial Development Act 1966. If yes, please provide us the details. Speaker sir, हेजेर सो हांव डिमांड नंबर 31 वयता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, विथ रिगार्ड्स टू पंचायट्स, 7 पंचायत लागतात. स्पीकर सर म्हाका, आनी 7 पंचायट्सांतल्यान म्हाका सदां भरपूर वस्तो चुकल्याय, आमकां भरपूर सपोर्ट जावो. पंचायत सिस्टम आनी पंचायत राज चलयता जाल्यार पंचायतीक एम्पावर करपाची गरज आहा. फंड जाय, आनी फंड्स इज अ मेजर क्रायसीस टुडे फॉर ऑल आवर पंचायट्स. स्पेसिफिकली उलयता जाल्यार स्पीकर सर, ड्रेनेजीज आहे, उदकाच्यो रस्त्या सायडीन ड्रेनेजीज आहे. आतां PWD ओपन कॉन्ट्रॅक्ट्स घेयना, भितर रस्त्यान ड्रेनेजीज करपाक कॉन्ट्रॅक्ट घेयना PWD. दे आर नॉट अलाविंग अस टू डू. सो जरी तरी PWD गे ड्रेनेज जाय नाय जाल्यार पंचायती फंडांतल्यान करूं पडटाय. आतां वीक पंचायट्स आहाय, धाकट्यो पंचायत आहाय, आमगे ओर्लीम पंचायत आहा, सेरावलीम पंचायत आहा, हिंगे ड्रेनेजीज खंयच्यान कोतले. So this is a major concern, and this is something which needs to be addressed correctly. We have to utilize funds to ensure that all our drainage systems are covered. So the best way is you ask the panchayat to give you how much drainages are pending, hui drainages korpa jao, and allot a fund. Contractor gal and korun ge. Something like this has to be done, but panchayata fund dipa jao. Same way, every year before monsoon preparation jata, pre-monsoon preparation, pois hui soyatlei. धाकटे पंचायतीको पैसे नाही प्री मनसून प्रिपरेशन करपाक. लोक दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पंच मेंबर्स टू डू दॅट जॉब. आतां ग्रास कटिंग करपाकू 10-15 हजारान ग्रास कटिंग जायना, 3 पार्ट ग्रास कट करूं पडटा रस्त्या सायडीन. मागीर एकल्या 45,000 तरी अरेंज करता जाल्यार वेर इज द मनी. सो सम अरेंजमेंट हॅज टू बी डन फॉर प्री मनसून प्रिपरेशन. झाड काततो जाल्यार जो रोड सायड येताय, वी आर ऑल डिपेंडंट फायनली ऑन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. And then electricity department sometimes they don't have the funds, they cannot manage. Amdar manage kota. So हे सगळे एकमुखाचेर burden घालीत आसताय. But then finally who has to do this? Panchayat has to do, and Panchayat minister has to work on giving them the funds for pre-monsoon preparation. 2 वर्स जाले म्हाका, आनी आतां असेंब्लीन 2 वर्सां हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागवत आहां. मुगेली ओर्लीम पंचायत घर बांदपा पयशे दी, मुगेले सेरावलीम पंचायत बांदपा पयशे दी.
गेले त्या वर्साक म्हाका सांगलेलें एक पंचायत बांदपाक पयशे दित म्हूण ह्या बजटाचे एकूय पंचायत बांदपाक पयशे नाय बजटाचे गायले नाय पूण तरी पूण तुज्यांनी एक 3-3.5 कोटी दिवपा जाता म्हाका एक एश्युरन्स दी आनी म्हाका बजट दी हांव नोट मूव करता तुका जाय ती ओर्लीम जाल्यार ओर्लीम करया हे पाटी सुराल जाल्यार सुराल करया आनी येत्या वर्सा दुसरी करया कोंतानी एक काबार करून उडया सो दॅट वी कॅन स्टार्ट द वर्क ऑफ दीस पंचायत गर्ल्स grant in aids to all my 7 panchayats. I think you have to give, not only mine, I think all over Goa grant in aids is an issue. तु पंचायती पयशे दिवपा जाय आनी हे तुवें झगडपा जाय म्हाका स्वता आजी तुवें कॉमेस करपा जाय रडपाक सीएमा कडेन की येत्या वर्सा बजटाक तुका पयशे दवरपाक ना जाल्यार हें जावपा ना पंचायत स्टाफ ऑलरेडी उलयलाय 7th पे हाचे ते डिमांड करताय आतां पावल हुंय संवसारू आनी तेंगे जायना वाय दे हॅव टू कीप स्ट्रगलींग सगळ्यांक बरें वयताय रुलिंगाचे MLA बरें वयताय आमचे बरें वयताय बट somehow they have to get this done so हे करून उडय हे एक तुगे मिशन एस घे आनी हो पावस काबार जाता म्हणल्यार नोव्हेंबर आनी डिसेंबर क्रिसमसेच पयलीं कोत जाल्यार कर ना जाल्यार दिवाळेच पयलीं कर पूण कोंतान कर आनी उडय स्पीकर सर विकर पंचायत्सांक सपोर्ट करपाचो कितें जा प्रोविजन करपा जाय बिकॉज विकर पंचायत आमचे कडेन आतां 2 विकर पंचायत आहा एक ओर्लीम आहा स्पेसिफीक आनी एक सेरावलीम देर इज नो फंड्स देर इज नो फंड जनरेशन टुरिजमाक आम उलयताय फंड जनरेट करपाक कितल्योशो आयडिया दिले पूण तांकां पयशे आसनाय पंचायत हॅज टू जनरेट फंड्स हाव डू वी जनरेट फंड्स आनी फंड्स नाय जाल्यार यू आर द ओनली सोर्स हू हॅज टू मेक शुअर दॅट द फंड्स आर बीन गिवन टू देम स्पीकर सर हांव हाल मुगे क्वेश्चन आहा पूण हांव तेजे हाल उलयतलो पूण मेन इज सेक्रेटरीजाचे भरपूर कंप्लेन आहाय डायरेक्ट कंप्लेन्स आहाय ऑफ दे टेकिंग मनी and I am telling you सगळे सेक्रेटरी आसपा नाय but I am talking majority of them are taking money for every small thing 500 रुपये 1000 2000 कितेंय करपाक पयशे मागताय आतां तूं म्हणटलो प्रूफ दी आपण काटा प्रूफ खुंयचे येतलो प्रूफ दित तेगे मनशा गेले मागीर कामाय जावपा नाय काम जावपा जाय सो हाव डू वी मिटिगेट दीस हांवें सजेशन सांगल्या घोडे तूं करपा ना यू फायंड कितकोन मिटिगेट करप एक कोदलाचे जोरी तरी एक सेक्रेटरी 3-4 वर्स रावलो तो आख्खे गांव सगळे गायदोड पोयदोड सगळे जाणा सगळ्याले सो मागीर ताका सगळ्यांक कितको चिमट काडपा तो कळटा सो हें कितें करूं जाय जोरी तरी एक कोदलार ताका सेक्रेटरी वर्सां वर्स चेंज केलो जाल्यार ताका थिंग सिस्टमांत हेळोंकूय मेळना सो फायंड सम वेज विथीन युअर सेल्फ ट्राय टू रोटेट देम बिकॉज यू वील मिटिगेट एटलिस्ट दीस आय एम नॉट सेइंग यू वील मेक करप्शन झिरो पण मिटिगेट करपा पूण कितें पूण करूं जाय न्हू बाय मिटिगेटींग दीस यू वील एटलिस्ट रोटेट देम स्पीकर सर हांव नांव घेयना बट हांवें स्पेसिफिकली मिनिस्टराक एक वॉयस रिकॉर्डिंग दाखयलो आहा ही नोज द नेम ऑफ द सेक्रेटरी ही नोज एवरीथींग आय रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन एज पर युअर सायड जाय जाल्यार परत हांव तो तुका फॉरवर्ड करता यू लिसन टू इट टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट सेक्रेटरी द वे यू वॉन्ट टू टेक एक्शन बट टेक एक्शन अगेन्स्ट द सेक्रेटरी नाव आय वील गो ऑन टू डिमांड नंबर 13 that is regarding the transport speaker sir मोटरसायकल पायलटीचे उलयले हे बिझनेस बंद जातले दे शूड बी प्रोमोटेड एज द ब्रँड एम्बेसिडर्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमगे जे पायलट आहाय तांकां ब्रँड एम्बेसिडराचो टॅग दिवपाचो बिकॉज दे आर द ओनली पीपल हू आर टेकिंग यू एट द चिपस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशना व्हरपाक सगळ्यांत सवाय म्हणटाय ते आमगे मोटरसायकल पायलट आनी चड जायनाय ते आमगे पिटर म्हूण आहा मारिया हॉला कडेन तशें करून थोडे जाग्यांनी थोडे जाण आहाय तांकां तुमी सपोर्ट करपाची गरज आहा हांव काल टुरिजमाचें सांगपा हें चुकलो बट टुरिजम मिनिस्टरान जे भाशेन हॉटेलां लिस्ट घालता तेच भाशेन हे सगळे जाग्यांचेर पायलट रावताय तांकां इन्फॉर्मेशन घालपाचें सो लेट इट गेट प्रोमोटेड ऑन द टुरिजम वेबसायट इटसेल्फ सो आय थिंक मोटरसायकल पायलटाक लागून तुवें कितें पूण धरूं जाय सो दॅट दीस बिझनस सर्वायव्स एंड इट रिमेन्स एज एन आयडेंटिटी गोंयच आयडेंटिटी ट्रान्सपोर्टा आयडेंटिटी मोटरसायकल पायलट हे उरपाचो तूं कितकोन करपा जाय कितें आयडियर काडपा जाय रिप्लेसमेंट करपा जाय तेंगे बायक आहाय त्यो कितें एमेंड करपा जाय बायक रिप्लेस करपाक वीथ EV बायक्स तुगे प्रोटोकॉला भितर तुगे ना EV बायक्स ब्लॅक एंड येलो सो तें करपा जाय जाल्यार कर आनी तांकां फ्री ओ सबसिडायज कितकोन दिवपा जाय त्यो तें चिंत करपाक आनी हें करून घे पूण हें आयडेंटिटी सांबाळपाचें तुगेलें काम कित्याक म्हाका दिसता 3 वर्स देखून ह्यो मोटरसायकल पायलट जे आहाय ते उरपा नाय सो ही 3 वर्सां हें आमगे जें तुगे टर्म आहा सद्याचें त्या टर्मा भितर तुवें जर तांकां सपोर्ट केलो मोटरसायकल पायलटीक आय थिंक यू वील बी वन ऑफ द रिमेंबर्ड मिनिस्टर्स हू हॅज डन समथींग सेम वे येलो ब्लॅक रिक्षा स्पीकर सर आमगेले जायते गोंयकार
येल्लो बॅक रिक्षा चलयताय आनी धंदो कोताय आनी दीस इज ऑल्सो अनदर फेडिंग एंड डायींग बिजनस. हेंकांय सपोर्ट करपाची गरज आहा. हेंकांय टुरिजम वेबसायटीचेर घालपाक जाय, स्टँड हुंय ती. आनी स्पीकर सर, आमगेलें कादर सुपर मार्केट म्हूण आहा बाणालें, थिंग आमगे रुजार म्हूण आहा, रुजार ह्यो बॉल म्हणटाय तेका आमी मोगान, आनी आगुस्तीन आहा मारिया हॉला कडेन. हिंगा 2 स्टँडां आमगेली नोटिफायड जाल्लीं. तेज कितें काय घुसपोट जाला, मातशें क्लियर करुया तें कितें करूंक जाय. ती स्टँड नोटिफाय जाल्ली ती परत डिनोटिफाय जाल्ली अशें म्हणून म्हाका सांगिलां. लेट अस नोटिफाय दो स्टँड्स. आय वील पुट अप अ नोट, लेट अस वर्क टुगेदर. कोणागे एनओसी जाय आनी म्हाका जाता जाल्यार बिफोर 31 मार्च 2025 नेक्स्ट बजटां वयचे पयलें म्हाका ती दोनी स्टँड मुगे नोटिफाय करून दी आनी मागीर आमी थिंग ते भुरगे आहाय ते भाशेन तेंकां धंदो करून दिया तेंगे थिंगा. स्पीकर सर, पिंक रिक्षा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकू पिंक रिक्षा आहा आनी आय वूड लायक टू प्रमोट दीस पिंक रिक्षा. मुगे मामी खूद पिंक रिक्षान वयता. नॉट डॅट बिकॉज देर इज नो कार इन द हावज, बट तेगे फिलॉसॉफी कितें, ते बायले कितें जोडल्या पुरो. सो हें आदल्यान गेलें. सो घरां गाडी आसतना ती पिंक रिक्षान वयता. वाय? तेगे म्हणप ते बायलेन जोडल्या पुरो. सो द होल थिंग इज दॅट विमन एम्पावरमेंट. चोय एक बायल मनीस in the timing of the house by 2 hours. The motion is that duration of the sitting of the action by 2 hours. Those in favor in the motion may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of sitting of the house extended by 2 hours. Okay, I'll continue. Pink रिक्षाचे उलयता हांव. सो आमी जोरी तरी हें रिक्षा जोरी तरी प्रमोट कोतले जाल्यार रिक्षा सबसिडी आसली 25,000 कितें आसली ती बंद केली. सो म्हाका दिसता ह्यो सबसिडी आमी परत चालू दवरूंक जायो, बिकॉज दीस वील ओनली हेल्प अस मूव. आनी सबसिडी टू बाय न्यू रिक्षाज एज वेल एज सम कायंड ऑफ अ मेकॅनिझम टू गिव सपोर्ट. सबसिडी तेंगे तें बांदकाम करूं आसता, बॉडी बांदपाचें तें करपाक. स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू केटीसी म्हाका दिसता मिनिस्टरा खबर आहा, ट्रान्सपोर्ट इज ऑल गॉन टू वेन. आख्खे गोंय कदंबा बसीचे प्रॉब्लम जालो. हांवें मुगे पोएट्रींतल्यान सगळें सांगलो हा कदंबा बसीचें. जाय ती सजेशन दिवपा जाताय, पूण तुका जोरी तरी 2-3 बजटां भितर जोरी तरी न्यू व्हेकल्स हाडपा जायनाय जाल्यार कन्सिडर अ शॉर्ट टर्म प्रपोजल. इनवायट फॉर लेटर ऑफ इंट्रस्ट टू ऑपरेट युअर बसीस. कदंबा बस ऑपरेट करपाक तुगे स्कीम आहा त्यो एटॅच कर, पूण कोणाकूय टेंडर घाल की 10 बस्यो 20 बस्यो कदंबा नांवान चलोवपाक 2 वर्सां 3 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट कर. शॉर्ट टर्म सोल्युशन्स. इन द मीन टायम लॉंग टर्म सोल्युशन्स यू सी, बिकॉज तुज्यान 1 बजटा 2 बजटा भितर 500 बस हाडपा जावपा न्हय आख्या गोंयांत. इट्स नॉट पॉसिबल. सो वेन इट इज नॉट पॉसिबल, लूक फॉर शॉर्ट टर्म. ट्राय टू पुट अप सम कॉन्ट्रॅक्ट्स, मेक अ मॉड्यूल फॉर 2 years. तेंक रूट दी, सगळें दी, तुगे ब्रँड नेम कदंबाचे ते चलयतले आनी लेट द रेवेन्यू बी डिस्कस्ड विथ देम. स्पीकर सर, नाव वेन आय कम टू रोड सेफ्टी, स्पीकर सर, increase in deaths, you are educated enough, you are aware of all the technologies. I don't need to give you any explanation on the floor of the house. CCTVs with advanced intelligence, that is artificial intelligence, AI, Eloha. It's a matter of how you are managing your funds from the central. आमको हिंग पयस तुका जोरी तरी चीफ मिनिस्टर पयस दिना, बजटा पयस दिना. There is no point in saying आपल्याको पयस नाय. You have to go to the center and you have to knock your double engine जे मुठाय तुमी, and you have to get the money. But do it for this financial year. आख्या गोंयभर CCTV cameras with artificial intelligence घालपाचो हें तूं कर गे. And then only I think it is going to help everyone. Speaker sir, कॉलेजी स्कुलां वचपाक बस जायो. मोबरासून आमगे बस वचपा म्हूण लोकांगे भरपूर रिक्वायरमेंट आहा. पंचायत म्हाका बरयता, लोक बरयता, हांव तुका बरयता, हांव उलासा वचोन सांगता, पूण फायनली कांय जायना. आनी एवरी डे पीपल आर सफरींग. हांवें ते दीस म्हणलो ते भाशेन लोकां जर तर तुमी सफर केलें अशें करून जाल्यार मागीर मुखार कांय जायना. देन यू कॅनॉट कम लास्ट मोमेंट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दॅट पीपल वॉन्ट. आनी कम्युनिटी ट्रस्ट जिखतो जाल्यार कम्युनिटीक सेफ आनी क्वॉलिटी सर्वीस दिवपाचें काम आमगेलें. वी आर गोइंग टू विन द कम्युनिटी ट्रस्ट बाय आवर वर्क, and this is what we are all here for. So transport is creating a big hassle all over, and that has to be solved, whether it is college or whether it is school. You send a letter to all the MLAs, ask what is your requirement on your routes. If you want, you send a letter to your panchayats, ask them to bus हुई जायो. वारका पेडार सोन आमकां बस जाय, मोबरा सोन बस जाय, भितोल हुंच रूट. दिसा एक पार्ट देखून आल्या कोता 2 पार्ट देखून आल्या कोता पूण जायो बसो लोकां खबर आसपा जाय. सो आय थिंक स्टार्ट सम मेकॅनिझम, एटलीस्ट यू वील नो वॉट इज युअर रिक्वायरमेंट इन द स्टेट. स्पीकर सर, स्पीड ब्रेकर
आतां स्पीड ब्रेकर सगळे अप्रूव केलो आहाय 2-3 वर्सां जालीं मागीर म्हणटाय सुप्रीम कोर्टागे रुलींग येयलो आहा मागीर सुप्रीम कोर्टागे रुलिंगा लागून स्पीड ब्रेकर घालपा जायना रंबलर्स घालपा जाय क्लॅरिटी दी आज हावजांत क्लॅरिटी दी सुप्रीम कोर्टागे रुलिंगा प्रमाणे हे स्पीड ब्रेकरा लागून कित करूं जाता पोने जे स्पीड ब्रेकर अप्रूव केल्ले ते तुमच्यांनी वर्क ऑर्डर दिवपा जाता जायना जाल्यार कॅन दे बी चेंज परत प्रोसेस स्टार्ट करपाचो गिव अस अ क्लॅरिटी प्लीज बस स्टॉप्स की तुले कडेन बस स्टॉप नाही न्यू डिझायन बस स्टॉप कर रेव्हेन्यू मॉडल कर आनी जोरी तोरी तुका स्टार्ट करपा जाय म्हाका एक NOC दी बस स्टॉप घालपाक हांव मारिया हॉला कडेन एक बस स्टॉप एक्सिडेंटान मोडलो आहा आय वील डू दॅट बस स्टॉप ऑन CSR गिव मी युअर NOC टू डू इट आय वील डू इट अँड आय वील शो यू हाव द यंगर जनरेशन लायक टू हॅव अ बस स्टॉप what kind of modules you can put into a bus stop advertising करू जात तेजेर it can be a revenue model give me an opportunity to do it I will do it you can do much better than it by replicating the same EV vehicles promotion failure zalo I will not go too much into it but you have to make sure that you have to promote these EV vehicles you have to regulate bikes that are doing door to door delivery service at tu choilo everything is door to door delivery service at focus soro ulla येवपाचो तेही म्हणटाय ते डोर टू डोर डिलिव्हरी करतले म्हणून सो यू हॅव टू मेक शुअर हे जे बायक घेवन भोंवताय हांव कंपनी नांव घेवपाक सोदना हिंगा बट ऑल दीज व्हेकल्स वीच आर देर यू हॅव टू मेक शुअर दॅट यू रेग्युलेट दीस सो दॅट फाल्यां जेन्ना एक्सिडेंट जाता चोरी जाता हे बायका वयल्यान तेन्ना मागीर धांवन फायदो ना स्पीकर सर नाव आय वील कम टू द मेजर टॉपीक तेज्या पयलें स्पीकर सर हांव परत उगडास कोत्ता रिक्वेस्ट करता तुका आतां तूं गेले भुरगे हे आमगे गोंयचे हांवें तुका लास्ट टायमूय सांगलोलें तुवें वय म्हणलो म्हाका मागीर डिस्कशन केलें मागीर म्हणपाक लागलो आमी दुसरी ती स्कीम हाड म्हूण गोंयचो पात्रांव बरें आहा कोणा जाय तेका जायन दिया गोंयचो पात्रांव आय एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली हांवें तुका हें लेटरूय दिल्या सगळें दिलां तुमी 2019 सबसिडी इश्यू कोत म्हूण लेटर दिल्ल्यो तुमी हे लेटरीचे आमगे भुरग्यांनी गाडी घेयल्यो 2019 बेस्ड ऑन दीस एश्युरन्स तांकां ती सबसिडी दिवपा जाय स्पीकर सर हे भुरग्यांकूच न्ही गोंयभर चड नाय ते तुगेले थोडे जाण आहाय हेंक दी गोंयचो पात्रांव जी आहा जे न्हे कोणा जाय तेंक कोन्न दिया इट इज नॉट अ बीग मनी स्पीकर सर टेक इंट्रस्ट कोर हांव कितू काय बोर कोन्न मोगान तुका उलयता मोगान सांगता केन्ना तुजें हांव टिका कोन्ना बट एटलीस्ट हेल्प अस विथ दीस थिंग्स तेन्ना आमकां कितें जातलें दीस स्मॉल थिंग्स आय थिंक यू कॅन एटलीस्ट सॉल्व दीस बॉयज आर वेटिंग फॉर यू सो गेट दीस डन थोडे जाण आय थिंक आय हॅव ओनली 11 or 12 फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल ओवर गोवा यू मे हार्डली हॅव 100-200 ना ती टॅक्सी सबसिडी तुम लेटर दिल्ली आनी तेजे तेम त्यो इनोवा गेल्ल्यो क्रिस्टा त्यो इनोवा गेल्ल्यो 2-3 लाखां कितें आहा तेंगे सबसिडी दी तेंगे कितें पयशे हे कोतलो न्हू म्हाका एक एश्युरन्स दी गेले ते पाटी दिलोली मागीर गुंडोन गोंयचो पात्रांव जेल तूं बट हे पाटी हें सॉल्व कर मुगे इश्यू हो सॉल्व करया आनी लेट अस गेट दीस बॉयज बॅक नाव स्पीकर सर हांव स्पीड गव्हर्नराची येता स्पीकर सर स्पीड गव्हर्नर आम घायलो आतां हें भरपूर प्रॉब्लम आहा हांवें लास्ट टायम हांव उलयतालो स्पीड गव्हर्नर कित्याक आयलो कित्याक कोर्टां कोण गेलो आनी म्हणपाक लागलो एक्सिडेंट जाताय आनी एक्सिडेंट कितकोन बंद करपाचें हांगे आदोगाद एजी जो आहा तेणें सांगिल्लें स्पीड गव्हर्नर घाल आनी स्पीड गव्हर्नर येयलो आतां तेच आदोगादा घेवन बसया तेका सोजमाया पोतोन कोर्टां या आनी सांगया की जोरी तोरी गव्हर्नर घायलो स्पीड गव्हर्नर घायलो जाल्यार इन्शुरन्स लॅप्स जाता आनी इन्शुरन्स लॅप्स जालें म्हणटरी दॅट व्हेकल इज नॉट सेफ टू ड्रायव सो यू आर अलाउइंग अ स्पीड गव्हर्नर एंड व्हेकल्स टू ply on the road without insurance. So too illegal korpa tenke ko tapol sada. Insurance is not valid with the speed governor. So now let us not run and see for vehicles with speed governor by the maker na. So आता आमगेले एजीन परत कोटा वचपा जाय आनी सांगपा जाय की आमी हें घायलोलें पूण इन्शुरन्स तेंगे इनवॅलीड जाता. सो ओप हट घेया पूण आमी ओरोस दी आमकां आम CCTV कॅमेरा घातले आम स्पीड ब्रेकर घातले डिजिटल टॅक्नॉलॉजी कोतले इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सिडेंट्स हो आन्सर दिया आमी कोर्टान स्पीकर सर आनी हे स्पीड गव्हर्नर हाट घेया हेजे मागीर भरपूर प्रॉब्लम आहाय ती सॉल्व जाताय हे सोजमोन घेवपा जाय जोरी तोरी एजीन त्या वगत सांगिल्लें की एशें जाल म्हणून नो प्रॉब्लम उतर हाट घेवपा जाता न्हू आतां ट्राय बूक कर उतर हाट घेवपा नाजाल्यार हो स्पीड गव्हर्नर चलतलो विदाउट इन्शुरन्स आमगे गाडी चलताय प्लस स्पीड गव्हर्नर आपल्यागे ओन प्रॉब्लम घेना आहा तेगे कॉस्ट आहा तेगे कितले वस्त आहाय सो ते सगळे काबार जातले आमगेले सो स्पीड गव्हर्नरांत पयलीं सद्या येयले म्हणटरी तुका ती एन्युअल फी लागता 1000 रुपीज ते प्रॉब्लम आहा तेंगेले सो आमी स्पीड गव्हर्नर काडपाचेर फोकस करया कित्याक एक्सिडेंट जाता जाल्यार म्हाका तुका जावपाचो चान्स आहा कोणाकूय चान्स आहा सो स्पीड गव्हर्नर जावन एक्सिडेंट बंद करपा जायनाय स्पीकर सर
specific issues ditto ka. Whatever way you can help, enlarge for the taxi drivers, help. Weight and measures. Annual sealing of certificate for digital fare meters. आता तुगे दोन भाशेन गाडी आहे, मिडियम सेगमेंट आहे आणि हाय सेगमेंट आहे. मिडियम सेगमेंटाचेर तुका डिजिटल फेअर मीटर आहा आणि हाय सेगमेंट आहा तेजेर तुका GPS ट्रॅकर आहा. आता जे मिडियम सेगमेंटाचे डिजिटल फेअर मिटर्स आहे तेका जायत भाशेन कॉस्ट आहा. पयलीं सद्या सील करपा सर्टिफिकेट सील करपाक 500 रुपये घेताय. पयलीं 100 रुपये घेताले, वाडयले ते सोमते 500 केले. नोट डावन कर. वाय फ्रॉम 100 to 500, 100 to 150 कर, 120 कर. Consider these fees, revise of these fees. मागीर 7+1 सीटर व्हेकल्स आहे ते तुका पॅसेंजर टॅक्स हारी कोताय 12,000 रुपया. मागीर एडिशनली दे आर फोर्स टू पुट GPS ट्रॅकर. मातशें आयकाय तुजो मिस्टर. हय ना तूं डिस्टर्ब करता का. GPS ट्रॅकरा पटाय 12,000 पटाय. वय 12,000 पटाय GPS ट्रॅकराक. आणि एडिशनली पॅसेंजर टॅक्स हारी करपाक 12,000 पटाय. पॅसेंजर टॅक्स हारी कोताय ते 7+1 सीटर. GPS ट्रॅकर पटा 9,990. 2G तो 2G चलना. संवसार पावल 5G पूण आमगे 2G चलयताय चोय. ना दिस इज द पॉयंट वीच यू हॅव टू नो. म्हणजे आम बिस्तें हांव एक म्हणणी सांगता. एक कॉलनी ही गुरका आशिल्लो सेक्युरिटी गार्ड आनी कितुली वर्सां 25 वर्सां आतां जागते रहो म्हूण बोर्ड रायत वतालो. आफ्टर 25 years थिंग चोर जाता रातीको लोक येतात. चोर जाला हो गुरका कुडो तेका दिसती पडा. पूण 25 वर्सां तो जागते रहो म्हूण लोक सुसेगाद दिलो नाय. वाय आय एम सेइंग दिस फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी. दॅट गुरका वॉज गिविंग अ फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी टू द होल सोसायटी. जागते रहो म्हूण. पूण तो कुडो 25 वर्स तेका चोपाक पण मेळनासलो. चोर येलो आनी गेलो जाल्यार. सो तेश कोन फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी जाता आमकां. आमी GPS ट्रॅकर घालताय की कित्याक घालताय, कितें जाल्यार खूंय जाल्यार कितें दाखोवपाक. पूण तो 2G तो चलना, तेजें फंक्शनिंगूच जायना. आनी तूं जर तर 5G ट्रॅकर घातलो जाल्यार 5,300 पडाय. आनी तेका एक 3 वर्सां रिचार्ज दिताय. हे 2G तुमी घाताय तेका वर्सां वर्स रिचार्ज आहा. त्या रिचार्जा आनी पयस सेपरेट आहा तेंगेलो. रिचार्ज करपाक 4,565. मोबायला आमगे रिचार्ज देखून उणी आहा. 2,000 भितर आमकां अनलिमिटेड टॉकिंग बी मेळटा. तेंगेलो 4,565. एपाचे येयल्या काय ना. बट सद्या हें बंद कर. एपाचे येयले म्हणटरी मागीर करया. पूण त्या वगत आतां सद्या तूं प्रॉब्लम सॉल्व कर. मागीर स्पिकर सर ना ते येया पयलीं काडून उडय. मागीर मुखायल मागीर उलया. मागीर स्पिकर सर नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. दे शूड हॅव अ विंडो सिस्टम. लास्ट टायम सांगलोलें. आतां डबल इंजीन म्हणटाय न्हू. डबल इंजीन म्हणटरी दोनी इंजीन काम केलें जाल्यार फायदो जाता. आतां परमीट रिन्युवल्स करपा जाय जाल्यार सगळ्यां सारको काणकोणसून सगळ्यां पणजेच पडटा. एवरीबडी फ्रॉम रायट एक्स्ट्रीम साउथ एक्स्ट्रीम नॉट हॅव टू कम टू पेंजीम. नाव दिस इज अ सेंट्रल टॉपिक because I think the central is giving you this portal and in that portal Panjim is there. Now through the portal you have to make 2 places for us. Now this is डबल इंजिन हा बेनिफिट घेना आसता. ह्यो वस्तू सेंट्रल आय त्यो जरी तरी ओलो इंजन जर तुमकां जाल जाल्यार डबल इंजिन हा फायदो. ना जाल्यार सिंगल इंजिन घेवन मोबायल जातालें न्ही. सो दिस आय थिंक यू नीड टू प्लीज थिंक टॉक टू युअर डिपार्टमेंट अँड गेट अ प्लेस इन द साऊथ. स्पिकर सर आतां when we are talking about these GPS trackers आणि डिजिटल फेअर मिटर्स तितू तुगेलो पॅनीक बटन म्हणून आसता. तुगे तो पॅनीक बटन चलना. सो फायनली वॉट आय एम सेइंग इज वस्त आम घालपा लायले. पयश भुरगे मोठाय रिन्युवल आहा सगळें आहा पूण फुल्ली फंक्शनींग ना. तें डिवायस करपा जाय आसलो ती काम तें डिवायस करना. सो इट इज अ फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी की तें कोत्ता म्हूण. सो हें तुवें चिंतून हें बंद करूंक जाय सगळें. एंड दीस वील ओनली हेल्प आय थिंक एवरी वन टू डू दीस. स्पिकर सर ऑलरेडी दुसरे आमगेले MLAs उलयल्याय. आमगे बाब मायकलूय उलयल्लो. एजंट्स आर ऑपरेटींग. होय एजंट्स आर ऑपरेटींग. नाव दिस इज नाव यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. जे भाशेन तूं पंचायत सेक्रेटरी आर इनवॉल्व इन करप्शन म्हणून सांगिल्लें तुगे. हियर देर इज करप्शन ऑफ युअर ऑफिसर्स हू आर टेकिंग मनी इन कनायवन्स विथ दीस एजंट्स. ताका लागून एजंट तेमी बसयलाय. तूं फिटनेस करपाक गेलो जाल्यार सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांगे सगळे डॉक्युमेंट सारके दिवूं जाल्यार पूण पयशे घेताय. पयशे गेल्यार फिटनेस जालें. पयशे घेना जायना. चिंत कितकोन मिटिगेट करपा तें. सरप्रायज रावंड मार. यू मस्ट हॅव सीन जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर लेट ऑनरेबल पारेकर आसतना तो सरप्रायज विजीट मारतालो आनी सगळ्या चोयतालो कितें जाता. तूं सरप्रायज विजीट मार. कोणा सांगनाका. सेक्युरिटी बी कोणा सांगनाका. आनी तूं विजीट मार आनी तूंच चोय एजंट दिसती पडाय कोणा येता तुका. एंड ट्राय टू सॉल्व दीस
सॉल्व दीस प्रॉब्लम्स, गिव इट अ ट्राय एटलिस्ट. तुम्ही ट्राय केलं जाल्यार ही प्रॉब्लम सॉल्व जातली. नाव स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू द मोपा एअरपोर्ट, तुवें सगळ्याक चोयलां कित कोतो तूं आतां. एंट्री एट अरायवल सायडा एंट्री 200 रुपये पर कार, स्टार्टिंगसून 200 रुपये. 5 मिनटो वाडोल्यो जाल्यार 500 रुपये. तुजे कोतान सारकें आहा हें? ना, गरज ना हें करपाक असो कायदे. सो लोक तुगे थिंग गर्दी करून ओद ऑर राव हांव कांय ना, अरायवला सोडा वयताय. बट वाय डू वी नीड दिस? टॉक टू देम. इतू दीस आतां हें सर्क्युलेट जायत आसता. वी वर एक्सपेक्टिंग दॅट यू वील गेट दीस रिजॉल्व बिफोर वी कम टू द हाऊस. सो आय थिंक दीस नीड्स टू बी सॉल्व. ते 200 रुपये आहा ते ट्राय टू कीप अ युनिफॉर्म रेट. दाबोली एअरपोर्टाची जी रेट आहा ती रेट थिंग दवर. युनिफॉर्म जालो ना. सो आय थिंक कीप अ युनिफॉर्म रेट. मागीर तुगेलें एक्झीट डिपार्चर जे आहा 5 मिनटो फ्री गाडी भितर चल म्हणटरी. 6th मिनट टू 10th मिनट 50 रुपये, 11th मिनट एंड अबव 500 रुपये. सो मेक इट एज दाबोली अरायवलाचेर 50 रुपये आहा, डिपार्चराचेर फ्री आहा. दाबोली आहा तेच भशेन तुगे मोपा कर. प्लस तुगे ती ब्रीज केली तुवें मोपा वचपाक, थिंग तुवें टोल लायला 100 रुपयाचो. सो तेजेरय कन्सिडर कर ते कितें धरूं जाय हें धरूं नाका तें. नाव द लास्ट पॉयंट वॉट आय वील कम इज अबाउट गोवा मायल्स. स्पीकर सर, सगळ्यान चड इल्लिगल पिकअप बाय गोवा मायल्स म्हाका इफेक्ट जाता. हांवें एविडन्स आहा, सगळें आहा. 2 दीस पयलेय तुमकां एविडन्स प्रोड्यूस करून दिलो आहा. हांव गोवा मायल्स तांकांय आपयन, टॅक्सी ड्रायव्हरां आपयन, पुलिसय आपयन, सगळ्यांक आपयन सवस्काय करपा जाय म्हूण. सवस्काय करपा जाय. केस्तांव जी जाताय ती प्रॉब्लम जाता, पीस ऑफ मायंड ना. आनी दुसरें सांगता स्पीकर सर, वी वील बी रिस्पॉन्सिबल. हाल जेन्ना एक्सिडेंट जाताय आमचीच नाही. जरी तरी एक एक्सिडेंट जालो, हे भुरगे जे आमगेले हॉटेलांसून लोकांक पिकअप करून पावयताय तांकां केन्ना एक्सिडेंट जालो ना. आनी टचवूड केन्ना जावच न्हू. बट यू सी हाऊ मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस दे आर गोईंग थ्रू. बिकॉज वायल ड्रायव्हिंग दे हॅव टू बी एट पीस. हेंगे प्रॉब्लमां वाडत आहाय. कारण GPS ट्रॅकर कोण आनी कितें आनी मागीर गोवा मायल्स. आतां गोवा मायल्स पयर आमगे व्हडले गांवांत जंक्शनां इम्पाला कडेन एन गोवा मायल्स थांबोन आहाय. नाव वॉट दे आर डुईंग? एपाचेर ते वेट कोताय की कोणू रेडाराचेर येतलो आनी बुकींग घेतो म्हूण. आमी धाडायताय, पुलिसेकूय सांगिलां, आमी सगळें कोताय. बट सगळे पाट आमच्यांनी हें करूं जायना. वी कॅनॉट बी द गूड सॅमेरिटन्स ऑलवेज अँड बी पीसफूल पीपल. आनी ते इन्स्टिगेट कोताय गोंयकारूच. आनी इन्स्टिगेट केलें म्हणटकीर आमगेले भुरगे कोणू जाल्यार कितें जाता. आनी मागीर तितून लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन. आनी मागीर थिंग कलेक्टरा बरें आमगे भुरग्यांक वयचें पडटा. सो आय थिंक समवे प्लीज लूक इन टू दीस. वी आर टॉकिंग अबाउट इल्लिगल पिकअप. इल्लिगल पिकअप करपाक दिनाका, एलाव करूं नाका. आनी हे गोवा मायल्साचें सोल्युशन तुज्यानूय हाडपा जाता. एप कर, हें कर, तें सगळें बरें आहा. तें करपा नाका म्हूण सांगिलां. बट तरी पूण तुवें प्रॉब्लम सॉल्व करपा जाय. यू हॅव अ बीग हार्ट. यू आर द मोस्ट सिनियर गाय ओवर हियर. यू शूड एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ पीसफूल मॅनर. हांव जाणा कोण भुरग्यान तूं कितें म्हणलें, सगळ्यांनी मुळां टिका केल्या, दॅट इज नॉट करेक्ट. फायन, बट राग दाखयनाका. आसदी. वी शूड हॅव अ बीग हार्ट. वी शूड एबल टू फॉरगिव. त्या भुरग्यान कितें म्हणलें तें म्हूण दी. आतां जालें तें जालें. तेजे आनी बिस्तो तूं पुलीस कंप्लेन करपा आनी तेका हें करपा वचनाका. लेट्स नॉट डू दॅट. लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट. And I think that is all I will end up with. Let us solve Goa Miles issue for Goa and Goans at large. Thank you, Speaker Sir.